चडशे गुणांनी भरलेले आमच्या गरजांनी आमच्या दुखांनी आमच्या विघ्नांनी हांव तूं सोदीं तांच्या गरजांनी तांच्या दुखांनी तांच्या विघ्नांनी हांव तूं सोदीं माये काकुतीचे माये मोगाचे माये चडशे गुणांनी भरलेले माये काकुतीचे माये मोगाचे माये चडशे गुणांनी भरलेले
सुरवातेक आमी गीत घेऊया 831. Spora ekliasteva Sasnak no mantuka Sole spora ekliasteva Sasnak no mantuka Uwoto kukudwida Tujigoima somyak pamta Uwoto kukudwida Tujigoima somyak pamta Sole spora ekliasteva Sasnak no mantuka Sole spora ekliasteva Sasnak no mantuka सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिव मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन ह्या आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या पेतुलिना डिकुन्या हिच्या ओतम्या पासत आनी दुसरे इंतेसांव सोपून गेल्ल्या कायतन पेरेरा मोंतेरो हाच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूं हे भेटेन मागुया आयच्या दिसाक आना ग्रेगोरिना फेर्नांडीस ही आमची भयण सोपून गेल्या तिच्याय पासत मागता आसतना तिच्या दुखेस्त गोराब्या पासत मागुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात जेसन लॉपेस ऑल्गा कार्मेलिना डिसिल्वा तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आमचें गोंय चलयतल्या आमच्या राजकारभाऱ्यां पासत आनी आमच्या गोंयकारां पासत मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं जे सगळे आसूं तुज्या भाव भयणीनो जायत्यो वस्तू आमी करता ह्या संवसारांत आमी आसतना हें सगळें जें आमी कितें करता आमी जियेता तें सगळें क्रिस्ता भोंवतणी जेजू क्रिस्त ताचो मुद्देस्ती सेंटर हें आमी मनान दवरुया आनी जेजूक आमचो मुद्देस्ती आनी आमचो सेंटर करून दर एक उतर आमी उलयता तें दर एक करणी आमी करता ती ताका मानता तसली जावंक आमी वावरुया आनी जायते फावटी देवाक मानता तसलें करूंक आमी चुकल्या आमकां मानता तसलेंच करून आमी देवाक आनी दुसऱ्यांक दुखयल्यान असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थना सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा आमचो भावार्थ बरवासो आनी मोग चोडय आनी तुवें बासायलें तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान
जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनांच्या सासना आमेन. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, कितेंय जावं बऱ्या वो वायट मनान कशे भाशेन क्रिस्त परगट जाता आनी हाकाच लागून हांव कुशाल आसा आनी हांव कुशाल रावतलो. कित्याक तुमच्या मागण्या वरवीं आनी जेजूच्या आत्म्याच्या आदारान हें म्हाका सुटका मेळूंक उपकारतलें म्हूण हांव जाणो. म्हजो खोतखोटीत आवडो आनी बोरवांसो होच की हांव कित्यांतूच लोजेक पडचो ना आनी हांव मरूं वो जिवो आसूं सोदांच आनी अदीक करूंक आतां सगळ्या बोळान क्रिस्ताक म्हजे कुडींत मोहिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जियेवन म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनूय वाटांनी हांव अडोन वेता. एके वाटेन वेगीं हें जिवीत सोंपून क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवो उरूंक तुमचे पासत अदीक गरजेचें. तुमचे सुदारणे पासत आनी तुमच्या भावार्थाचे कुशालकाये खातीर हांव जिवो उरतलो आनी तुमचे मोदें येतलो म्हूण हांव खात्रेन जाणो. आनी हे भाशेन हांव तुमचे मोदें परतून येतूच जेजू क्रिस्ताक म्हजे खातीर अदीक वाखाणूंक तुमकां आनीक एक कारण आसतलें. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो, देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मा म्हजो ताणेला. परतून म्हणयात, देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मा म्हजो ताणेला. जशें मेरू ताणेता उदकांक व्हांवटे झोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मा म्हजो ओतरेकता. जबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मा म्हजो ताणेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मा म्हजो ताणेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मा म्हजो ताणेला. जात्रेक वेतोल्या मोदें आनंदान फुडें वचून संतोशान किर्तन गावून देवा घरांत हांव वचों. जबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मा म्हजो ताणेला. हेंच मनांत घोलोवन घोलोवन काळीज म्हजें सुस्कारता. आत्मो लालयोन लालयता, देवाक म्हज्या ओतरेकता. जबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मा म्हजो ताणेला. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. सोमी म्हणटा, म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हाणवीक काळजाचो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. एका सोनवारा दिसा फारिजेवाच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेलो तेन्ना
ते ताका तेडून पळयताले. वयले जागे कशे भाशेन विचून काडटाले ते पळोवन जेवणाक आपयल्ल्यांक ताणें अशी एक वपार सांगली, तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयता तेन्ना वचून पयले सुवातेर बसूं नाका, कित्याक तुज्याहून मानादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें घडयेक आपयला जाय. आनी तुमकां दोगांयकूय आपयल्यात तो थंय येवन तुजी स्वात हाका दी, आनी तेन्ना लॉज जावन तुवें निमाणी स्वात घेवची पडत. देखून तुका कोण जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणे सुवातेर बस. तेन्ना तुका आपयला त्या मनशाक अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा वयले सुवातेर वचून बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक बसलोल्या उशीर तुका मान जातलो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार आनी आमकां सोडवण करूंक आयला तेन्ना आमचे भाशेन जियेला मनीस कसो. आनी मनीस कसो जियेला तेन्ना खालतिकाय, आपणाक व्हडली नामना सोदून न्हय, ओ जो मान ताका जे दिताले ताका राजा पासून करूंक सोदताले ते पासून कुशीन दवरून, ह्या संवसाराची आशा कुशीन दवरून कशे भाशेन आमी जिवंक जाता हें आमकां दाखोवन जेजू जियेलो. खरो मनीस, खरो देव. आनी आयच्या दिसाक आमी जेजूचे फाटलावदार कशे जेजूक परगट्टा. जेजूक आमी परगट्टा आमच्या उतरांनी, आमच्या कोरण्यांनी, वो ज्यो वेगवेगळ्यो आमच्यो धर्मीक रिती आसा तातूंतल्यान आमी जेजूक परगट्टा. आयच्या दिसाक पयलें वाचप फिलिपकारांक बरयल्ले चिटीन आमी वाचलां. ही परगटणी फिलिपकारां मदें जायते जाण करताले, भोव करून जेजूची परगटणी. आनी असले वेळार पावलुशी एक कंप्लेन कशें आयलें, पळय तूं एकलोच न्हय, आनीक कोण आयिल्ले आसात ते जेजूच्या नांवान परगट्टात, पूण आमचे बराबर ते भेटेक आजीर जायनात. हांगासर आमचे बराबर ना, पूण जेजूक परगट्टा, कितें करपाचें? असलोच प्रश्न जेजूकूय ताच्या शिसांनी विचारलेलो. आमचे मदले न्हय, तसल्या कोणाक देंवचार काडटा ते तुज्या नांवान आमी पळयले आनी आमी तांकां बंद केले. असल्या वेळार जेजूनय तांकां म्हणलेलें तांकां बंद करिनाकात. म्हज्या नांवान जरी तर कोणूय कितें बरें करता जाल्यार ताच्यान म्हजेर रोखडोच आडूय वचूंक जायना. भाग्यून पावलूय तेंच म्हणटा फिलिपकारांक, जरी तर कोणूय क्रिस्ताक परगट्टा तो कशेय भाशेन परगटूं, ताच्या मनान कितेंय आसूं, जेजू परगट जाता इतलेंच म्हाका पुरो. कित्याक म्हाका जिवप म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरप म्हणल्यार म्हाका फायदो. भाव भयणीनो, आयज हेंच जरी तर आमच्या जिवितान आमी घेतलें, आयज आमी जेजूची फाटलावदारां, आयज ज्या समाजान आमी जियेता, ज्या वातावरणान आमी जियेता, जी परिस्थिती आमचेर आयज आयिल्ली आसा, तातूंत जेजूक पयली स्वात आसा काय? जेजूक आमी परगट्टा काय आमच्या उतरांनी, कोरण्यांनी, आनी जितलें आमी कितें करता, ऑर्गनायज करता वो आमी भितर आसा, कितें आमी करता तें जेजू तातूंत आसा काय ना हें भोव गरजेचें. आनी जेजू जर तर तातूंत आसतलो जाल्यार खालतिकाय एकदम गरजेची. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून त्या लग्नाक, त्या जेवणाक आपयल्ल्यांक सगल्यांक सांगली, वपार पयली वयल्यो व्हडल्यो सुवातो काडी नाकात. कित्याक तुका जरी तर मान मेळटलो जाल्यार जे कोण खालती आसात तांकां वयर काडटात तेन्ना चड मान मेळटा. म्हणटच मान जायो जाल्यार खालती जाव. तर आमकां जण एकल्याक ही खालतिकाय मागुया, जेजूची कृपा आमकां मागुया, जेजू जें आमकां शिकयता तें आमच्या जिवितान घालूं. आनी हे भाशेन कसलेय परिस्थितीन आमी आसूं, जावं आमचेर पिडा आयिल्ली आसा, जावं आमच्यान जे समाजान जी ओनीत घडटा ती सोंसूंक जायना, हो घडये हे सगल्यो ओनितीचो तूंच एक विक्टीम जाल्यार पासून जेजू आमकां थीर रावंक शिकयता.
तर आमी जण एकलो थीर रावुया, एकामेकाक थीर रावंक आदार दिवया. आनी जें कितें वायट आमचेर आयिल्लें आसा, जें संकश्ट आमचेर आयिल्लें आसा आनी आनिकूय येता, ताका फुडो करूंक आनी ताचेर जैत व्हरूंक जेजूची कृपा आमकां घेवया. Sorvespora deva svicar por vedere la storia piace i bettu kamata tushi por vedere atam suktu kamche Rati povitra या सोऱ्या उद्याचो आमचे वेळे करून भावतो क्रिस्ताचे कुडरोगा आमचो सर्वेस्परा देवा स्वीकार कोरले देणे या सोऱ्या उद्याचे Libertu kamata tushi por vivere gadao sutu kamche म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली पडले आमच्या नाके पवित्र सुटीच्या देवाक मैमेवन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक पारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयले. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भल्ल्याच्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय, उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोराक. बाबार्थाचो गुट पोरगोटुया. सोम्या जेजू
आमी हो उलो घालता आनी एकाची नेमी येता तिथे पावली तूं वैभवान येसू आमी तुझे मरण करता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजू सवे आमकां सगली वडवीक सगली महिमा मेळटा. तर जेजूक आमच्या जिविताचो माज करून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आनी आमच्या देवाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजो की पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणांच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली आमची काकलत कर. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली आमची काकलत कर. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलाय घेवन येतली. आत्मीक पुण्या खातीर मागणें. मोगाळाचे सू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू म्हण हांव सगळ्या वस्तू म्हूण हांव तुजो मोग करता. तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घोडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
लागल्या ओतम्या जेजुशिया सुगोण आसलोले चोरीतले पिऊ दारुशी जाया लागल्या ओतम्या जेजुशिया सुगोण आसलोले चोरीतले पिऊ दारुशी जाया तुझेशी येता जेजू आमचेशी तो राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूंच आमचो विश्वास प्रार्थया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड फावो जावं ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान वांटो मेळ्ळा तर जें खुणे रुपान आमी समरंभून घेतलां तें ह्या जिवितान स्वतान आनी स्वर्गार संपूर्णायेन आमकां मेळोशें कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमचे मागणें उबारुया आमी सगळे जे कोण बरे नात बो करून कोवीड-19 हे पिडे खाल जे इन्फेक्टेड जाल्ले आसात कश्टवतात तांचे पासत मागुया दोतोरां नर्सी पासत मागुया आनी आमची इंतेसांवां बो करून ह्या पिडे वेळार देवा मुखार दवरुया. सुर पदवीदार आनी काकलूत सारा देवा तुज्या अखे रचनेचो तूं अप्रेमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाळा येवन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवन हे पिडेक लागून दोगदोगतल्या बेगीनूच इलाज तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासी बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आना ग्रेगोरिना फेर्नांडीस ही आमची भयण सोंपून गेल्या इग्रेजा वाड्यांतली. तिचो इंतेर आयज 10 वाजता जातलो. तिच्या गोराब्या पासत आमी मागुया. आयज सांजे वास्को शारान एक अवेरनेस रॅली जाता. बो करून कितें घडलेलें आसा आमच्या ह्या वास्को शारान हो कोडसो येता तो खंय तावन येता कसो येता कित्याक येता हाचे वयर बरीचशी म्हायती मेळटली. सेंट एंड्रूज इगर्जेच्या आदरार ही जमात जातली. जाता तांणी तातूंत वांटो घेवचो वचून आनीक ही माहिती घेवची. आमच्याय गांवांत आमच्या चिखलेच्या गांवांनूय आमी हें ऑर्गनायज करतले. सगल्यांक बरी माहिती मेळूंक जाणा जावं कितें चल्ललें आसा कितें जाता. आमची तरणाटीं हातूंत जायती मिसळ जाल्लीं आसात रस्त्यांचेर आयिल्लीं आसात म्हणल्यार बेश्टीच रस्त्यार आवाज करूंक न्हय पूण हें अवेरनेस लोकां मदीं क्रिएट करपाक. तेन्ना आमच्या ह्या तरणाट्यां बरोबर आमी ही जाणवाय जाता तितली घेवंक प्रयत्न करुया. आयज सांजे 6 वाजता वास्को इगोर्जे लागीं तें घडटलें. तुमी एकामेकाकूय कळोवचें आनी तातूंत आचीर जावचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Bakwas moye
하나님의 손 버렸단체 우리 대바오 믿고 지진 거라 나 거리가 아빠 토이네 걸고